मतदारसंघात गोवा प्रोग्रेसचे लिडर येयल्लेले आसा. पुणून आमी पयरूच आमी जो कार्यक्रम केलो, आमचो अध्यक्ष वास्कोन भोंवलो, ज्या रितीन तो भोंवलो त्या रितीन जो माहोल जालो वास्कोन, आमी स्टेटमेंट सुद्दां केलें एज अ मंडळ अध्यक्ष, आनी स्टेटमेंट सुद्दां केलें की BJP शिवाय आनी वास्कोन खंयचीच पार्टी ना. हो खंय तरी फियर दुसऱ्या पार्टीक लागलो दिसता, कित्याक खंय तुमी हांगाले प्रेस तुमकां खबर आसा BJPचे सोडून हांगा खंयचे दुसऱ्या पार्टीचें कार्य चलता, खंय काम चलता, तुमकां क्वेश्चन करता हांव चलना हांगा. आयज आमच्या वास्को मतदारसंघात BJP शिवाय आनी दुसरी पार्टीच ना काँग्रेस ना NCP ना MGP ना. आयज खंयचे तरी आमी स्टेटमेंट काडलें म्हणून कोणी येतात, लिडर येतात आनी हांगा सोदतात आपले कार्यकर्ते कोण जॉयन जावंक सोदता, तो कॅन्डिडेट सोदतात. आयज हांगा दुसरे पार्टीक कॅन्डिडेट ना, दुसरे पार्टीचें हांगा ऑर्गनायजेशन ना, दुसरे पार्टीचे हांगा जो कोण हांव जसो मंडळ अध्यक्ष आहा तसो हांगा तेंचो ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हणटात पळय, त्या ब्लॉक प्रेसिडेंट नांव सुद्दां दिसना. तुमी प्रेस केन्ना आयज पासून आयकलां? म्हाका हांव आनी एक सांगूंक सोदता, आमचो जो काँग्रेस पार्टीचो जो लास्ट टायम कॅन्डिडेट आसलेलो तो कावन्सिल इलेक्शनाक म्हाज्या जागेर कावन्सिलराच्या जागेर लूज जाल्लो आसा. सो म्हाका सांगपाचें इतलो उद्देश की अशे पार्टीक लागून खूब जाण येतले, पूण तांकां हांगा वास्को मतदारसंघात आपले कार्यकर्ते सोदचे पडटले, आपल्याक लिडर कोणाक करतलो तो सोदचे पडटले. आयज ते ह्या लिडरा कडेन वयता, फाल्यां ते त्या लिडरा कडेन वयता, ते अजून स्टेबल ना. इलेक्शन तोंडाचेर पावलेले आहा. वेरेज भारतीय जनता पार्टीचे वास्को मतदारसंघात एकदम सक्षम आसा. खंयचोय कॅन्डिडेट आसूं, आयज आमचो MLA कालू सल्मेद आसा, त्याच्या शिवाय आनी खंयचोय केन्ना बूथ कार्यकर्तो आसूं, पूण भारतीय जनता पार्टीचोच कार्यकर्तो हांगा निवडून येतलो 100% जाल्लेले आसा. आयज खंय लोकांक दिसता, बाकीच्या पार्टींक दिसता की आमचो कॅन्डिडेट हांगा घालपाचो म्हणून त्या वास्कोन येता, सोदतात बाबडे, सोदतात कॅन्डिडेट, सोदतात कार्यकर्ते, सोदतात. तुमी वास्कोकार, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा वास्कोन BJP शिवाय आनी खंयचीच पार्टी चलना. आनी म्हाका कांयच सांगपाक ना, हितून एक मॅसेज वचो न्ही की वास्कोन BJP शिवाय आनी खंयचीच पार्टी चलपाची ना.